किती झाले? इंजिनचे कचरो हाडून उडयलो देरां ओके. तो काणाय हांव थंय रस्त्यार उडयला. हां. हय हे सदां जाता तुमकां काय अशें करून? सदां जाता हें सदां करता हें. ओके. हे राती वयता थंय आनी कचरो उडयताय आनी बोकड्या गोवंटे आनी हेजी पांयां हाडान पांयां हाडां गायेची गायेची ती सगळं रस्त्यार उडयता रस्त्यार आनी त्या कारणान उडयताय. दाखोवन आपण उडयलें म्हणटाय. तुमकां केन्ना तुमगे पंचा बी सांगपाक केलोले पंचा सगळं दाखयलें ताका हय कळ्ळें? पूण कांय एक्शन घेना ना? काण एक्शन घेना. हालीं तो कचरो लाशिता हय एकठांय करता. पूण एकदम चड आमकां त्रास करता आनी किमसां सगळीं. केसो किमस येता बायल वयसान जाता हय पूण बंद करपाक केन्ना केलें ना तेणें पंचान? ना ना केन्ना बंद केलें ना. तो अक्षर घेयना जाल्यार हय पळय रोखयला थिंगा ही थिंगा मुगे देरां हां. रिंग हाडून दाखयलो हां. कांयच केलो ना चोयन गेलो. उचोवन गेलो. हॅलो गोंयकारांनो आमी हांगा पांचबाटा आहाय. एक्चुली हिंगा पांचबाट म्हणटाय बट तेम सगळ्यान कारगील केलो आहा. बट हे पांचबाट एरिया आतां ते गार्बेज दाखयली ती सगळी ही एक्चुली गार्बेज सगळी उडयताय. इट्स ऑल वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट आहा बट चड वेट वेस्ट आहा आनी हे सगळे एक्चुली वोट बँक कोणागे कोणा खबर ना. एक म्हणटा ब्लेम गेम चलता आपण केला म्हणटा पूण तेणें केलें म्हणटा बट कोण आतां न्हय येयलो तो तेणें एक्चुली सगळ्यांक मेळ उडोवपाचें आनी बट सगळे गार्बेज उडयताय आनी आमगे गोंयकारांक त्रास जाताय सगळे आनी हे सगळे हिंगाचे तेम जायत सावन सांगिलां आमकां रिक्वेस्ट केलोलो की आमी फॉगिंग स्टार्ट केलो ना तेम रिक्वेस्ट केलोलो की ह्यो गार्बेज मातशें कितें कोराय म्हण. सो आज आमी येयले आमगे जात ते भाशेन फकत ड्राय वतले आमी बिकॉज वेट इज व्हरपा जावपाना आमकोडे फकत ड्राय वी वील बी कलेक्टींग. नमस्कार गोंयकारांनो. आमचो जनोश्वा बाब जो कुडतोरीचो आरजीचो कोऑर्डिनेटर तेणें म्हाका फोन मान आपयलो. म्हाका तेणें रिक्वेस्ट केलो की आमचे कुडतोरीन जायती गार्बेज आहा आनी जे हिंगा स्थानीय जे लोक आहाय आमचे जे गोंयकार आहाय तेमकां जायतो त्रास जाता आनी जेन्ना हे सायडीनसून ते वयताय तेमकां ही गार्बेज चोवपा पडटा ते वास मारता. सो तेम आमकां जनोश्वान रिक्वेस्ट केलो म्हण आमी हिंगा येयले आमचे सगळे भुरगे येयले आनी हिंग जरी तर चोयल जाल्यार एक दूख भोगता. हिंगा थोडी शेतां आहाय आनी वयर ते दोंगर आहाय थिंगा ते कारगील म्हूण आहा आनी थोडेशे गोंयकार आहा हिंगा आनी हिंगा जे पळय आहा हे सगळे इलिगल वोट बँक जालो आहा. तेका लागून ही गार्बेज सगळी रस्त्याचेर म्हणून तुमी चोवपाक शकता आख्खी गार्बेज हो जो पळय दोनी सायडीन मद रस्तो आहा दोनी सायडीन शेतां आहाय. आतां ती सकयल ती म्हाका ती आमची जाणटी सांगताली की थिंगा एक स्प्रिंगूय बीन आहा म्हणजे झोर बीन आहा म्हण. जरी तर हिंगा येसो आमगेले एक गिरेस्तकाय आमकडे आमची शेतां आमची भाटां आनी ज्यो स्प्रिंग्स आहाय जरी तर ह्यो पोल्यूट कोताय आमगेले जाल्यार आमची अथॉरिटी कितें कोता. हांव पंचायतीक इतलें रिक्वेस्ट करूं सोदतां की हे जे लोक आहाय तेमकां आमगे गोंयकारांक थोडेशे गोंयकार आहा हिंगा जाल्यार तुमी तेमकां कसली सुविधा दिताय ही गार्बेजीची सुविधा दिताय तुमी तांकां वो हें तुमी काडून व्हरपाचें तुमचें काम. हांव तुमचे लागीं मागतां पंचायती कडेन कुडतोरीची जी पंचायत आहा तेजे लागीं मागतां की तुमी हे गार्बेज कलेक्शन करचें. आतां आमचे भुरगे जे ड्राय आहा ते हिंगा भरून दवरले पूण मागता तुमचे लागीं हे येवन तुमी कलेक्ट कराय आनी आमचो जो गव्हर्मेंट आहा ते गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागतां की तुमचे लागीं एक सादो वेस्ट मॅनेजमेंट करपा जायना जाल्यार तुमी आनी सरकार चलयताय कितकोन आनी कोणा लागून. हें गोंय तुमी आख्खें पाड घालन दवरलो आहा हे इलिगल वोट बँक कोन्न सगळे हिंगा इलिगल मायग्रंट जे पळय आहाय तेमी आख्खे लुगार दोंगर कातून आपले एक हें केलो आहा एक आपल्यागेलो जागो केलो आहा हिंगा आनी आमचें गोंय जें पळय आहा सोबीत आनी सुंदर आमी जें म्हणटाले तें हूंय ना हूंय पाड घालपाचो प्रयत्न चल्लो आहा. सो हांव फकत पंचायतीको इतलें मागतां की हे भुरगे हिंगेन आतां ते बोतले पूण केदो आनी कितले पाटयेन बोतले हो लोक कितले पाटयेन साफ करतलो. हेंगे गार्बेज न्हू हिंगा सगळो वास माता हिंग त्रास हिंग उब रावपा जायना. असलें गोंय आमचें नासलोलें. आज हें कित्याक लागून जावपा पावलां कित्याक सगळो इलिगल मायग्रंट हिंगा येवन भरलो आहा आनी आमचें गोंय पाड घालपाक मुखार सरलो आहा आनी ते पॉलिटिशियन जे पळय आहाय गोंयचे ते सगळे तेमकां सपोर्ट करताय. पूण आमी हें रेव्होल्युशनरी गोवन्स हें आमी जावपाक दिवपाचें ना. आमी निचो केलो आहा आनी गोंयचो लोक आमचे बारा आहा आनी गोंयचो लोक आनी आमी मेळोन हे गव्हर्मेंटाक कितें तें शिकयतले. देव बरें करूं. सो आतां आमी सगळे आमचे रेव्होल्युशनरी मेंबर मेळोन जो आमकां रिक्वेस्ट तेंच्यान घातलेलो
जो पंचवाडा लोकांनी पंचबाट लोकांनी सो आमी तेंगेलो रिक्वेस्ट केलेलो तो फुलफील केलो ओके आनी आमी आतां सद्या ही जी पळय जितली पळय ड्राय गार्बेज आसलेली ती कलेक्ट केल्या बट आनी जी पळय वेट गार्बेज आहा ती आमच्यान कलेक्ट करूं जायना सो हांव तुका जो आमचो वॉर्ड रेप्रेझेंटेटिव्ह देर इज 5 मेंबर तेका हांव रिक्वेस्ट करता की एगे ताणें कॉन्सन्ट्रेशन घालचें की आतां हांवें सगळें तेंच्यान हांव जायतीं वर्सां हांवें तितूंतल्यान येयले बट आतां हे सुवातेर RG हे रेव्होल्युशनरी गवर्नरान पांय दिला सो तुवें बीन अलर्ट जावचें आनी तूं इमिडिएटली हेगेर तुजो काम वावर तुवें दाखोवचो कळ्ळें तुका आनीक जे पळय पद्दतीन तूं काम करूं सोदता तुवें तें करून दाखोवपाकूच जाय आनीक एपार्ट फ्रॉम दीस आमकां जेन्ना आमी कचरो कलेक्ट करतालो तेन्ना थिंगा बोकड्याचे हाडां वो गोमट्यो कातरून वो गोरवांच्यो गोमट्यो कातरून जायत्यो मेळ्ळ्यो आहाय हें कोणाक कारण कोणाचो कोण रिस्पॉन्सिबल हेंचो लोकल तो आमचो नीज गोंयकार रिस्पॉन्सिबल हेजो or totally and entirely the Panch member is responsible for it because he is negligent of his job. Okay, totally हांव तुका 5 मेंबरा रिक्वेस्ट करता हेगे तुवें कॉन्सन्ट्रेट करचें आनीक कोणाच्या दबावान तूं काम करता तो दबाव सोडचो तुगे रिस्पॉन्सिबिलिटीन तुवें काम करचें म्हण तुका रिक्वेस्ट आनी एक रिक्वेस्ट करता पंचायताचे आमी एटलिस्ट आमी वेस्ट काडा आमकां जाता ते भाशेन ड्राय वेस्ट काडा बट आमी वेट वेस्ट काडपा पावनाय बिकॉज आम तितू हें केलें ना बिकॉज सो आतां हांव फक्त रिक्वेस्ट करता पंचायत मेंबर कोण आहा तो ती एटलिस्ट गार्बेज व्हर आनी ती वेट वेस्ट जात जाल्यार व्हर तुका आसपा नाय वर्क फोर्स बीन आसपा नाय आतां कोवीड म्हण जाणाय आमी पूण तूं व्हर आमगे वर्क फोर्स लायन येते थोडे आमी केलां आमकां जाता ते भाशेन आमी कलेक्ट करून दवरलां सो आतां तुगे हें घे तुगे इनिशिएटीव घे आनी कोर आनी आज जाल म्हणटरी तुमचेर आहा आतां पूण आमी पोतून येयत रावतले हिंगा आनी हो इशू सॉल्व जावप पसून आमी रेज करीत रावतले सो तूं प्लीज मातशें इनिशिएटीव घे आनी कोर थँक्यू